नमस्कार, गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनान येवकार। हांव संजना अंजुनकर। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। म्हादयचें उदक कसोच वळोवंक दिवचो ना, म्हादय विशीं प्रधानमंत्र्या कडेन करतलो उलोवप, सांगता मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत। विधानसभेत म्हादय विशीं खासा सत्र दवरचे, शियाच्या अधिवेशनाचोय वाडोवचो प्राझ, विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावाची मागणी। गोयच्या भाजपाच्या सरकारान म्हादयक विकली, आम आदमी पक्षाचो अध्यक्ष ॲडव्होकेट अमित पालेकराचो सरकाराचेर आरोप। सनबर्नाच्या आयोजकांनी सरकारान दिल्ल्या परवान्याची 3 मेरेन प्रवेशद्वारार लावची पाटी, नाजाल्यार महोत्सव करपाक दिवचे नात सुरू, उच्च न्यायालयाचो निर्देश। पेडणेच्या पर्यटक टॅक्सीकारांक ॲप जॉईन करून लेगीत सरकारान जर मागण्यो पुराय केल्यो ना जाल्यार टॅक्सीकारां वांगडा देंवतलो रस्त्यार, प्रवीण आल्लेकाराचें आस्वासन। आणि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीच्या आवयन हिराबेन मोदीन पिरायेच्या 100व्या वर्सा घेतलो निमणो स्वास। खबरो विस्तारांत। केंद्र सरकारान दिल्लो DPR अप्रुव्हल फाटीं घेवचो अशें शिफारस प्रधानमंत्र्या कडेन करतले अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिली। तशेंच म्हादय ऑथॉरिटी तयार करची आनी बेकायदेशीर रित्या वळयल्ले उदकाचेर लक्ष दिवचें अशी मागणी लेगीत केंद्रा कडेन करतलो अशें मुख्यमंत्री सांगता। तशेंच ह्या विशया आड उच्च न्यायालयांत आशिल्ल्या केशींत आमी कसलीच तडजोड करचे नात अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें। केंद्र सरकारान जो DPR अप्रुव्हल दिला तो DPR फाटीं घेवचो म्हूण आमी हॉनरेबल प्रायम मिनिस्टराकूय रिक्वेस्ट करतले आनी त्याच बरोबर आमी WRD मिनिस्टर जेंच्यांनी अप्रुव्हल दिला तांकांय बी आमी तो जाता तितके बेगीन फाटीं घेवचो। इवन दो द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट तांच्यांनी एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट एक्टाचेर मात करून तो तांच्यांनी दिल्लो आहा, त्या DPRाक जे आसा आनी अप्रुव्हल दिवचें न्ही हो आमची कंटिन्युअसली डिमांड आसतली। दुसरो विशय जो म्हादई ट्रिब्युनलान जो अवॉर्ड दिला ती म्हादई ऑथॉरिटी फॉर्म करची आनी म्हादई ऑथॉरिटी फॉर्म करून तेंच्यांनी जे इलिगली उदक डायवर्ट केलां ताचेर तेंच्यांनी कंट्रोल घेवचो आनी जेणे करून आतां उदक परत एकदां गोंयांत जें उदक येवपाक जाय तें ऑथॉरिटी एस्टाब्लीश केल्या उपरांत म्हादईचें उदक जें आसा हें गोंयांत वेवस्थीत रित्या येवपाक शकतलें। तिसरी गोश्ट आमचो सुप्रीम कोर्टांत तांच्या विरोधात केस आसा, त्या केसीच्या बाबतींत आमी खंयसरूच कॉम्प्रमायज करचे ना, कंटिन्युअसली त्या खातीर परत एकदां इंटरव्यून एप्लिकेशन्स घालपाचें जरी जालें आसत जाल्यार आमी कर्नाटकाच्या विरोधात हितून इंटरव्यून एप्लिकेशनूय जें आसा हें इंटरव्यून एप्लिकेशन्स फायल करतात। विधानसभेचे शियाळे अधिवेशन वाडोवचे आनी म्हादय मुद्द्याचेर चर्चा करपाक खाशेले सत्र दवरचे अशी मागणी विरोधी पक्षाचे फुडारी युरी आलेमाव हाणें केला। तशेंच म्हादयचो प्रश्न सुटावो करपाक आमी एकठांय येवया अशें आवाहन युरी आलेमाव हाणें ह्या वेळार केलें। Seems like this BJP government has given Goa coal, have they given Goa a new airport, and in return criminal जे activities are आणि shocking they have sold and in return taken away our mother Madai. See, the time has come for all of us to show our commitment today towards Mother Madai and Goa. We will not indulge in any political games or battle of words and rhetorics. The Chief Minister should tender his resignation. जेन्ना तू आज स्टेटमेंट कोता की तू you are your pro Madai, you have to prove your loyalty. I also believe that all the 40 MLAs, all of us should be prepared en masse to submit our resignation. Let there be no political differences. जे आज सेंट्रल गवर्नमेंट हा, they only believe in numbers. This is the only way that they will realize that Goans are united. And Goa and Mother Madai demands this sacrifice from us.
So you be prepared to resign, Mr. Chief Minister, if you are serious on your words. Kalcha Disak, he made a statement that we shall fight to the hilt for each drop of Madai. I can assure you that we are prepared to make such a sacrifice. You have to tell the people of Goa whether you are ready to resign in the interest of Goa and Goa. भाजपा सरकारान गोयची आवय आमची मादय न्हय विकली असो खर आरोप आपाचो फुडारी अमित पालेकारान केलो. भाजपा सरकारान घेतिल्लो हो निर्णय 2023 जावपी कर्नाटकाच्या विधानसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर घेतला. मात दिल्लींत जाल्ल्या बसकेन उप्राशिल्ल्या ह्या विशयाचेर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान कसलोच आक्षेप घेतलो ना अशें म्हणीत अमित पालेकारान सरकाराचेर उतरांचे फार पेटयले. बीजेपीन आमची आवय आमची मादय कर्नाटकाक विकली. आज प्रत्येक गोंयकाराक हे कळपाक जाय. आज गोंयकारांक प्रॉब्ली खबर ना आसत, पण काल जे CWC म्हणजे सेंट्रल वॉटर कमिशनाचे जे अप्रुवल आयला कर्नाटकाक फॉर द रिपोर्ट दॅट इज DPR डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो सबमिट केल्लो कर्नाटका गव्हर्मेंटान फॉर डायवर्जन ऑफ मादय रिवर एंड वॉटर ते काल अप्रूव जाला. गोंयकारांक आमी दिसता सगळ्यांक एक गजाल खबर आसा की मॅटर इज पेंडिंग बिफोर सुप्रीम कोर्ट आणि तेन्ना अलाव जाल्ले की मादय वळोवपाक दिवची म्हणून. गोंय सरकारान कांयच प्रयत्न केलो ना हे सोंपोवपाक, हे बंद जावपाक. आमचो चीफ मिनिस्टर 2-3 दिसां पयलीं दिल्ली आशिल्लो. प्रायम मिनिस्टरा बरोबर ताणें आपलो फोटो ट्वीट केलो, पण त्याच बरोबर तो बाकीच्या ज्या मिनिस्टरांक किंवा बाकीच्या ज्या लिडर्सांक थंय मेळ्ळो, नॉर्मली जे तो फोटो ट्वीट करता ते ताणें केलें ना, कारण तोय ह्या कॉन्स्पिरसीन इन्वॉल्व आसा. ताका खबर आशिल्लें की हे अप्रुवल येवपाचें आसा आनी हाजें कारण म्हणल्यार कर्नाटकान जावपाचें इलेक्शन. कर्नाटकांच्या इलेक्शनाचेर दोळो दवरून बीजेपीन आमची आवय आमची मादय आमची लायफलायन कर्नाटकाक विकली. सनबर्न फेस्टिवलान जाल्ल्या ध्वनी प्रदूषणा वयल्यान उच्च न्यायालयान पुलिशेक धारेर धरलेले आसतनाच दुसरे वटेन सनबर्न फेस्टिवलान देशी विदेशी पर्यटकांक कडल्यान गोळे वखदांचो वापर जाता अशी शक्यताय आसा. सनबर्नांत आयिल्ल्या पर्यटकांक कडल्यान मुक्तपणान धुम्रपान करतना दिश्टी पडटा. मात हे सिगरेट्स ड्रग मुक्त सिगरेट्स आसा की ना हाचो तपास करपी यंत्रणा थंय आशिल्ली दिश्टी पडनात. सनबर्नांत येवपा खातीर 2 प्रवेशदारां आसात. ह्या प्रवेशदाराचेर पर्यटकांची तपासणी करतात. मात ह्या सनबर्नांतल्यान भायर वचपाक फकत एकूच एक्झीट आसा आनी ह्या एक्झीट पॉयंटाचेर पर्यटकांची तपासणी करिनात. ते खातीर सनबर्न फेस्टिवलान ड्रग्स सेवनाचेर पुलिसांनी बंदी घातली आसली तरी ज्या पद्दतीन सोरो पिवप्यांचो आल्कोमिटरान तपासणी केली वता त्याच पद्दतीन ड्रग्साचें सेवन केल्ल्या पर्यटकांची तपासणी करपाची यंत्रणा हांगा दिश्टी पडना. पेडण्याच्या टॅक्सीकारांनी मोपा विमानतळाचेर टॅक्सी ॲपा वरवीं टॅक्सी सेवा चालीक लावची ही संद टॅक्सीकारांनी घेतली ना जाल्यार भायले येवन विमानतळाचेर गाडयो चलयतले आनी पेडणेकार टॅक्सीकारांचो धंदो वयतलो. सरकारान सांगला ते प्रमाण नोंदणी करून टॅक्सी सेवा सुरू करात. जर सरकारान तुमच्यो मागण्यो मान्य केल्यो ना जाल्यार 1 म्हयन्या उपरांत हांव लेगीत तुमकां तेंको दीत सरकारा आड रस्त्यार देंवतलो अशें आश्वासन पेडणेचो आमदार प्रवीण आल्लेकार हाणें पेडणेच्या टॅक्सीकारांक दिलां. विमानतळाचेर टॅक्सी चलोवपा खातीर 750 टॅक्सीकारांनी अर्ज भरल्यात अशी माहिती आमदारान दिली. पासून ना ते इंटरफियरन्स जाता. आयज भायले हाडून हांगासर कित्याक इंटरफियरन्स जावंक जाय. पेडणेचे लोक ना आमच्या कडेन येवन तेंच्यांनी प्रश्न मांडूंक जायना. कित्याक आतां आमी फायनलायज करता तेंचे. आमी सांगलें तेका वयल्यान इतले मिटिंगेक घेवन तरी ते एग्री जायना. म्हणजे म्हाका दिसता खंय तरी हे रॉंग वे वयतात पेडणेकार भाव म्हाजे. तेका लागून काल आमी सगळ्यांक सांगलेलें कित्याक जे पळय कितें स्किमी आयज गव्हर्मेंटान दिल्ल्यो आसा ते आतां फकत येल्लो म्हणटा. येल्लो कॅब आतां येल्लो कॅब हांव तांकां सांगूंक सोदता. ते म्हणटा येल्लो कॅब हे केन्ना आहले स्टार्टींग हे जेन्ना पळय ट्युरिस्ट चालू जाल्ले तेन्ना स्टार्टींग हे येल्लो कॅब आहले ते आतां येल्लो कॅब कोणूच घेवंक सोदिना. आतां सगळे आमचे टॅक्सीक घेवंक सोदतात कित्याक तेजेर डबल
प्रायज मेळटा लोकांक. हांगासर येल्लो कॅबाक कितें वन वेत मेळटा. गव्हर्मेंटान हांगासर सांगलेलें आहा कितें आतां पळय जे पळय टॅक्सी आतां आमच्यो आहात तांकां 2 वे पेमेंट मेळटलो म्हणून दोनूय हेतून. आनी तेंच्यांनी बरी स्कीम काडलेली आहा कितें क्यू सिस्टमींग रावले काय जेन्ना आमच्यो 10 गाडयो सुट्टल्यो पेडण्याच्यो जाल्यार भायल्यो 2 गाडयो सुट्टले ते परत आमचे 10 गाडयो परत येतल्यो. म्हणजे ही बरी सिस्टम एक केल्ली आहा. तेंच्यांनी सांगलें ही सिस्टम तुमकां समज हें एग्री जायना आनी आमी करिना हें दिसता जाल्यार आमी परत म्हयन्यान आमी मिटींग दवरया अशें हे गव्हर्मेंटान CMान सांगलेलें आहा. ते आमी एक चान्स दिवन तांकां पळोवया कित्याक हांव तुमच्या वांगडा सदांच आसतलो. ताका लागून एक गव्हर्मेंटाक चान्स दिवन पळोवया तरी ते खऱ्यांनीच आमचें करता ना जाल्यार आमच्यांनी परत हांव तुमच्या वांगडा रावता परत ते समज आमचें करिना काम जाल्यार हांव एग्री आहा थंयसर हांव रोडार येवपाक परत हांव गव्हर्मेंटाच्या एगेन्स्ट वचपाक रेडी आहा. तुमी म्हयन्या भितर समज हें आमकां जाय तशें करिना जाल्यार हांव रोडार येता तेंच्या वांगडा परत. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे आवय हिराबेन मोदी हांकां शुक्रारा पिरायेच्या 100व्या वर्सा मरण आयलें. बेरेस्तारा तिका गुजरातांतल्या UN मेहता हॉस्पिटलांत दाखल केल्लें. तेच प्रमाण भलायकेन सुदार जाल्ल्याची म्हायती दोतोरांनी दिल्ली पूण शुक्रारा फांतोडेर तिणें निमणो स्वास घेतलो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी शुक्रारा सकाळीं गुजरातांतल्या गांधी नगरांत तिचेर निमणे संस्कार केले. ज्या मुख्यमंत्र्यान माधवक आपली आवय म्हणिल्ली तिच्याच चल्यान तिचो गळो आवळा आनी तिका विकून उडयला असो खर आरोप परत एक फावट फांतोडेचो आमदार विजय सरदेसायान केला. प्रमोद सावंताक माधव विकपा खातीरूच मुख्यमंत्री पदार नेमला हे ह्या घडणुके वयल्यान सिद्ध जाता अशें विजय म्हणटा. मुख्यमंत्री म्हणटा ही परवानगी दिवची न्हय अशी शिफारस प्रधानमंत्र्या कडेन करतलो म्हूण पूण ही शिफारस केल्या उपरांत हो निर्णय फाटीं घेवंक ना जाल्यार प्रमोद सावंत आपल्या मुख्यमंत्री पदाचो राजिनामो दितलो असोय प्रश्न विजयान ह्या वेळार विचारला. गोंयकारांनी एक क्लियर कन्क्लुजन काडूंक जाय की प्रमोद सावंत म्हणटा ताका मुख्यमंत्री म्हणून अपॉइंट केल्लोच Madhuri Bigpak for the sellout of Madhuri. Pramod Sawant was appointed CM for sellout of Madhuri. हे म्हाका दिसता सिद्ध जाता. हाय कमांडान समन केलो. थंय ताका क्लियरली सांगलें की कर्नाटका सरकाराचो DPR ते कळसा बंदर प्रोजेक्टाचो DPR ते आतां अप्रूव्ह करतात आनीक गोंयच्या सरकाराक जाय जाल्यार सुप्रीम कोर्टान वचचें. हें ताणें एक उतर ताजेर उलयलो ना आनी ताणें एक्सेप्ट केलें. मुखेलमंत्र्यान स्टेटमेंट केला की आपण प्रधानमंत्र्या कडेन रिक्वेस्ट करतलो की कर्नाटकाचो DPR जो अप्रूव्ह केला तो फाटीं घेवचो हें तो रिक्वेस्ट करतलो. सपोज हो रिक्वेस्ट जावन तो DPR फाटीं घेतलो ना जाल्यार हो मुखेलमंत्री रिजायन जातलो हो म्हजो क्वेश्चन जालो. दिस इज अ लेट डेव्हलपमेंट हे आत्ता ताणें स्टेटमेंट केला आनी म्हजो काउंटर ताका आनी देरफॉर दीस यू मेक द हेडिंग की तुवें जर प्रधानमंत्र्याक सांगला ते रिक्वेस्ट आयकून प्रधानमंत्र्यान जर तो DPR फाटल्यान घेतलो ना जाल्यार तो रिजायन जातलो काय म्हणून. कित्याक फायनली आवय तुवें म्हणिल्ली आमी म्हणूना. कळ्ळें. फारीक करूंक नाशिल्ली उदकाची बिलां OTSा वरवीं भरपाची सोय दिवन भौशीक बांदकाम खात्यान आयज खासा OTS स्कीम आयज लॉन्च केला. बील भरपाक इन्स्टॉलमेंट पद्दत लेगीत उपलब्ध आसा. 1 फेब्रुवारी मेरेन बिलां भरलीं ना जाल्यार बिलां ना भरप्यांचे उदकाची कनेक्शनां तोडटले अशी शिटकावणी निलेश काब्राल हांणी दिल्या. ही येवजण सरकार परत चालीक लावची ना अशेंय ताणें ह्या वेळार स्पश्ट केलां. ह्यान पयलीं चालीक लायिल्ल्या ह्या येवजणेच्या मुजतीन 92.15 कोटी रुपया खात्यान मेळयल्यात अशी माहिती निलेश काब्रालान दिली.
लॉन्च स्किमीन आमचे टोटल आउटस्टँडिंग पयलींचे 40 कोटी आशिल्ले धरून आता 92.15 जाला 92.15 आणि जरी तर ते आम्ही सगळे 92.15 रिकवर केले जाल्यार 60 crores आमचे डीपीसी आसतले आणि 32 crores आमचे एक्चुअल रिकवर जातले आणि हितून भितर जे ऑप्शन हांवें सांगलेले आसा इन्क्लुडिंग आरआरसी केसीस जे रेव्हेन्यू रिकवरी कोर्टाकडे आसा जे बंद केला आणि रिकवरी केल्या दे कॅन ऑल्सो ऑप्ट इन द स्कीम आणि दे कॅन कम फॉरवर्ड अँड ऑप्ट इन द स्कीम बाय टेकिंग इट ऑनलायन आणि हितून भितर ते कोर्ट केसीस आमी कवर करता ही हे पाटी आमकां 100% आउटस्टँडिंग रिकवर करपाक जाय आणि डिस्कनेक्शन ही 100% जातली परतून 5 वर्सांक ही स्कीम आनी लॉन्च जावची ना लास्ट टाइम लॉन्च केली त्रुटी मातशी वयर सकयल जाली 13 कोटी रिकवर जाल्ले पूण 40 कोटी आमी अजून तशें रिकवर करूंक नाशिल्ले पूण 40 आनी आतांचे हे धरून ते वाडल्यात तेका आतां मॉनिटरींग म्हणून डेली मेकॅनिझम आसतले पेमेंट जर लोक करना जाल्यार तेका ऑटोमॅटिकली त्या बिला भितर हे म्हयन्याक जर पेमेंट येना जाल्यार फुडल्या म्हयन्याक आनी तेका 15 दीस नोटीस सर्व जावची ना हे भितर त्या बिलाचे भितर आसतले की तुका नोटीस सर्व जाल्यार सेकंड बिल येता तेन्ना आनी तुका केन्ना आमी डिस्कनेक्ट करूं शकतले लोकांक आनी सांगपाचें ना डायरेक्ट आमचे बिल अलॉंग विथ आवर जी ते डिस्कनेक्ट करपाक लागले वीज खात्या वरवीं येवपी ट्रान्सफॉर्मराचेर पोस्टर लावप्या आड पुलिशेन यान फुडें खर कारवाय करची अशी मागणी करपी कागाळ वीज खात्यान केला कोणी येवन ह्या वीज ट्रान्सफॉर्मराचेर बेकायदेशीर रितीन पोस्टर लायतात एखादी वायट घडणूक घडपाची शक्यताय न्हयकारूं येना अशें वीज खातें आनी पणजे महापालिकेन पळोवणी केल्या उपरांत स्पश्ट केलां Okay, the CCP along with the power department has decided to go on a cleanup of Panjim city because if you can see, if you look around you, all these junction boxes and the electrical boxes have been used by various unscrupulous elements to stick their billboard, their advertisement, which normally gives a shabby look, a dirty look. Also, they are not paying us anything by way of advertisement. Besides that, this comes under the prevention of under Defacement Act. So, because the defacement of the property is such an important act and is not being implemented, we have decided to implement right now. Already FIR has been filed by the power department to the Panjim police station, and notices will be sent to all these people whose details are already given there. And starting with after we photograph and document this, we are going to start the removal of all. So starting from here, but we are going to walk around in entire all the 30 wards of Panjim and see that everything is clear. गोमेकोन पयलीच फावट एओर्टीक एन्युरिझम ही सर्जरी करून एका गंभीर दुयेंतीचो जीव वाचयला अशी माहिती गोंय वैजकी महाविद्यालयाचे डीन डॉक्टर शिवानंद बांदेकर हांणी दिली ह्या सर्जरी खातीर सरकारान 12 लाख रुपया खर्च केल्यात रेडिओलॉजी विभागा वरवीं हें ऑपरेशन जालां हो विभाग आतां कायमचो कार्यरत रावतलो अशी माहिती डीनान दिल्या 3 days back Goa Medical College performed an closed technique treatment of aortic aneurysm in the department of radiology under the unit called as interventional radiology, and we have put a stent for this aortic aneurysm. So this interventional radiology is the unit of radiology in Goa Medical College which does some of the most complex cases of aortic aneurysm. So this patient was about 64-year-old male patient who had a huge aortic aneurysm in the abdominal region, and it was difficult to do an open surgery on this patient. So he was treated by Dr. Pawan Kumar, who is our interventional radiologist, with the help of stents. These stents are very costly. It has costed government almost 12 lakhs, but patient's life is saved and he is discharged today completely normal and healthy. The Department of Radiology has taken initiative to start this unit under Dr. Sanjay Sardesai, who is professor and head of radiology. देशाच्या शिमेची सुरक्षिताय खाम्यांनी वा फेन्सिंगान सुनिश्चित करपाक मेळना पूण त्या शिमेचेर उबे आशिल्ल्या सैनिकाच्या धाडस देशभक्ती आनी जागृतायेन अशें केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी सांगलें अभी ही प्रधानमंत्री जी ने वाइब्रेंट विलेज
कार्यक्रम इस बजट के अंदर हम लोगों के लिए दिया है। इसका कारण तो भी बन रहा है, थोड़ा बदल भी हो रहा है, परंतु इस वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम का उपयोग मेरा आग्रह है कि सभी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस करें और गांव के अंदर टूरिज्म कैसे बढ़ाया जाए, गांव को कैसे आत्मनिर्भर बनाया जाए और गांव को संपूर्ण सुविधाओं से युक्त कैसे बनाया जाए, इस दिशा में हम सब ने निश्चित रूप से प्रयास करने चाहिए। बॉर्डर की सिक्योरिटी तभी हो सकती है जब बॉर्डर पर के गांव वाइब्रेंट होंगे, बॉर्डर पर के गांवों के अंदर हमारी आबादी होगी, देश के लिए चिंता करने वाली आबादी से युक्त गांव बनाएंगे, तभी बॉर्डर की सिक्योरिटी हो सकती है। फेंसिंग जरूरी है, आपका सीमा पर तैनाती भी जरूरी है, मगर स्थायी सिक्योरिटी का जहां तक सवाल है वो गांव के अंदर बसे हुए देशभक्त नागरिक ही दे सकते हैं। ये कंसेप्ट सभी बॉर्डर गार्डिंग फोर्स ने अपनाना होगा, इसको मजबूत करना होगा और इसको जमीन पर भी उतारना होगा। 2022 हे वर्स सोंपपाक आतां उणेच कांय खीण उरल्यात। कोविडाच्या फाटल्या 2 वर्सांत खूब गोश्टी आमी वगडायल्यो, तरी लेगीत हे वर्स उमेदीचे आनी नव्या संकल्पाचे आशिल्ले। गोंय ही एक आंतरराष्ट्रीय पर्यटन सुवात, पूण गोंयांत वाडपी ड्रग्स, खून आनी बेकायदेशीर रितीन चलपी डान्स बार हाचे खातीर गोंयचें पर्यटन बदनाम जालां। 2022 वर्साक बाय बाय म्हणटना पळयात ह्या वर्सा भितर गुन्यांवाच्या प्रकरणांतल्यो हायलायट्स। देशात गोंय पहिल्या नंबराचेर आसा अशें गोंय पुलिशेचें म्हणणें। पूण गोंयांत वाडत आशिल्ल्या गुन्यांवाक लागून गोंयच्या पर्यटन उदरगतीत आडमेळी येतात आनी सामाजीक समरसताय लेगीत इबाडत चल्ल्या। आनी हाचें मुखेल कारण म्हटल्यार हेर राज्यांतल्या लोकांचें गोंयांत व्हडा प्रमाणांत जावपी स्थलांतरण। पुलिसांनी घातलेल्या धाड्यांनी गोंयांत दर म्हयन्याक 45 ते 50 किलो वेगवेगळ्या प्रकाराचे ड्रग्स जप्त करप चालू आसा। ड्रग्साचेर आळो हाडपाचें आव्हान गोंय पुलिशे मुखार आसाच, पूण अशा ड्रग्स वेवसायांचे केंद्रस्थान आशिल्ले बेकायदेशीर डान्स बार आनी नायट क्लब्स बंद करपा खातीर लेगीत पुलिशेक वावर करचो पडटलो। गोंयचे बेरोजगार तरणाटे ड्रग्सा खातीर जावपी गुन्यांवांत घुस्पत आसा। 2022 गोंयच्या गुन्यांवाच्या प्रकरणांनी कितें घडले हाचो हो धांवतो नियाळ। मुख्यमंत्र्यान जरी म्हटलें की गोंयांत बेकायदेशीर गजालींक वा गुन्यांवांक थारो दिवचो ना, तरी गोंयांतले गुन्यांवांचे प्रकार कांय कमी जाताना दिसना। ह्या वर्साक गुन्यांवांच्या प्रकरणांनी गोंय पुराय देशात चर्चेत आयले ते म्हळ्यार 23 ऑगस्टाक जाल्ल्या हरियाणाची अभिनेत्री आणि भाजपाची फुडारी सोनाली फोगाटाच्या खुनाच्या घडणुकेन। 23 ऑगस्टाक हणजुणेंतल्या एका रेस्टॉरंटात सोनालीक दुबावीत मरण आयलें आनी तपासा उपरांत कळ्ळें की सोनालीचे सहकारी सुधीर सागवान आनी सुखविंदर सिंग हांणीच तिका घुवळे वखदां दिल्ली। तांकां घुवळे वखदां पुरवपाक कर्लिसाचो मालक एडविन नन्साचो व्हड हात आशिल्लो। हे घडणुके उपरांत चर्चा सुरू जाली ती गोंयांत चलपी ड्रग्स रॅकेटांची। पूण गोंय पुलिशेक हे ड्रग रॅकेट हुमटून उडोवपाक आजून मेरेन येस येवंक ना। एडविन नन्साक अटक करपाक हैदराबाद पुलीस गोंयांत पावले आनी सोनाली फोगाट खून प्रकरणाचो तपास गोंय सरकाराक CBI कडेन दिवचो पडलो। गोंय पुलिशेन दिल्ल्या म्हायते प्रमाण गोंय हे गुन्यांवकारी तपासात पुराय देशात पहिल्या नंबराचेर आसा आनी गोंय पुलिशेक 87% गुन्यांवांचो तपास करपाक येस आयला। पूण खून आणि बलात्कारा सारख्या गंभीर गुन्यांवांच्या तपासात गोंय पुलिशेक ह्या वर्सा तितलेशे येस आयिल्ले दिसना। 12 ऑगस्ट 2021 19 वर्सां पिरायेच्या सिद्धी नायकाची अर्धनग्न कूड कळंगुटेच्या दर्यावेळेर सापडली। ह्या घडणुकेच्या सुमार 4 म्हयन्या उपरांत पुलिशेन हे मरण नासून हो खून आशिल्ल्याचे सांगले। पूण आरोपीक सोदपाक पुलीस यंत्रणेक अपेस आयिल्ल्या कारणान सिद्धी नायकाची फायल ह्या वर्साच्या ऑगस्टात क्लोज केली। आंतरराष्ट्रीय पर्यटन थळ आशिल्ल्या गोंयांत वाडपी बलात्काराचे गुन्यांव हो लेगीत एक चिंतेचो विशय जाला। हालींचीच गजाल म्हळ्यार गोंयांत भोंवपाक आयिल्ल्या विद्यार्थ्यांच्या गटांतल्या एका चलयेचेर बस ड्रायव्हरान पणजे पाट्यार बशीत केल्लो बलात्कार। गोंयांत जावपी गुन्यांवांतल्या खून प्रकरणांचो आंकडो सोपून सोपना। तातूंतलीच कांय मुखेल आनी भिरांकूळ खून प्रकरणां म्हळ्यार ऐन चवथीच्या बोवाळांत दक्षिण गोंयच्या कुडचड्यार जाल्ल्या रेंव काडपाच्या मुद्द्यावयल्यान रेंव माफियांमदीं जाल्लो फारपेट। ह्या प्रकरणांत 2 जाणांक मरण आयलें जाल्यार एकट्यान थंयच्यान पळ काडिल्ल्यान तो वाटावलो।
गौरी आचारी या 36 वर्सां पिरायेच्या खानोळे महाविद्यालयाच्या सहाय्यक प्राध्यापकाचो तिचोच इश्ट आणि जिम ट्रेनर गौरव बिद्रेन केल्लो खून. पुलिशेन ह्या घडणुकेच्या 24 वरां भितरूच गुन्यांवकाराक अटक केली. तशीच सगळ्यांत भिरांकूळ करपी गजाल म्हळ्यार बायणा रावपी आणि हिस्ट्री शीटर उमेश हरिजनाचो 4 जाणांनी कोयत्यान केल्लो खून. गोंय पुलिशेन दिल्ल्या म्हायते प्रमाण गुन्यांवाच्या तपासाची टक्केवारी 96% परस चड आसा. एक नदर मारुया 2022 वर्सा जाल्ल्या गुन्यांवांचेर. गोंयांत ह्या वर्सा 2380 गुन्यांव नोंद जाल्यात. उत्तर गोंयांत 1350 जाल्यार दक्षिण गोंयांत 1030 गुन्यांव नोंद जाल्यात. तातूंतल्या 2069 गुन्यांवांचो पुलिशेन तपास पुराय केला. फाटल्या 11 म्हयन्यांत गोंयांत 41 खून, 64 बलात्कार, 18 खुनांचे प्रयत्न, 3 मनुष्यवधाचे गुन्यांव आणि 3 रॉबरी असे 129 गंभीर गुन्यांव नोंद जाल्यात. ह्या वर्सा 4 खून आणि 1 बलात्काराच्या केशीचो तपास करपाक पुलिशेक अपेस आयले. घरफोडी, रॉबरी, मोबायल चोरी, गाडयांची चोरी तशेंच हेर चोरयो मेळून 550 गुन्यांव नोंद जाल्यात. तातूंतल्या 377 गुन्यांवांचो पुलिशेन तपास केला. ह्या वर्सा गोंयांत चोरांनी 82 घरां फोडली जाल्यार दिसा उजवाडा 23 चोरयो जाल्यो. 2022 चेन स्नॅचिंगाच्यो 23 घडणुको घडल्यो जाल्यार 139 गाडयांची चोरी जाली. खून, बलात्कार, ड्रग्स ह्या प्रकरणां वांगडाच गोंयांत ह्या वर्सा एक नवो स्कॅम उक्ताडार आयलो तो म्हळ्यार लँड ग्रॅबिंग स्कॅम. जे गोंयकार गोंया भायर वा देशा भायर रावतात तांच्यो जमिनी भायले भायर विकून कोट्यांनी रुपयांचो वेव्हार जालो. हातूंत सरकारी जमिनींचे हस्तांतरण जालें. ह्या स्कॅमाचो तपास आतां SIT कडेन आसा आनी तातूंत 75 वयर कागाळी नोंद जाल्यात. गोंयांत वाडपी स्थलांतरण हे गोंयांत वाडपी गुन्यांवांचे एक मुखेल कारण आसा. ते खातीर गोंय पुलिशेन अंदू टेनंट व्हेरिफिकेशन ड्रायव्ह चालीक लायला. पूण गोंय पुलिशे मुखार मुखेल आव्हान आसा ते गोंयांत चलपी ड्रग्स वेव्हार आनी पर्यटकांची लूट करपी गुन्यांवकारांचेर आळो घालपाची. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. गोमंतक टुडे हे बुलेटीन हांगाच सोंपता. रोखडेच पळोवया आवाज गोंयचो हे बुलेटीन. खंयच वचूं नाका, पळयत रावात गोमंतक TV.